फाटल्या 4 म्हयन्यांत चोरांनी गोंयांत 473 चोरयो आनी घरां फोडल्यात। ह्या चोरयांनी व्हेल्लो म्हाल कोट्यांचो आंकडो पार करता। फाटल्या 4 म्हयन्यांत चोरांनी गोंयच्यान वट्ट 4.5 कोटींचो हात मारला। तातूंत 5.5 लाखां वयर विदेशी चलनूय आसा। सगळ्यात व्हडली 30 लाखांची चोरी कांय दीस फाटीं मडगांवां जाल्या। तातूंतच 100 रुपया फारायल्याची चोरी म्हापशेच्या पुलिशेन नोंद आसा। पळयात रिपोर्ट। गोंयांत चोरांचो धंदो कोट्यांच्या घरांत चलता। त्याच बरोबर हे चोर लाखांनी मोलाचे पावंड, डॉलर, दिर्हम सारकिल्ले विदेशी चलन फॉरेनराक हात मारून जोडटात। फाटल्या 4 म्हयन्यांत गोंयांत 473 केसी जाल्यात। तातूंत वट्ट 4,44,52,698 रुपयांची मालमत्ता चोरांनी लुटल्या। त्या 4.5 कोटींत 5,57,849 रुपयांचे विदेशी चलनू आसा। तातूंत पावंड, डॉलर, दिर्हम सारकिल्ली चलन आसात। त्या चोरयांनी सगळ्यांत व्हडली चोरी जाल्या ती मडगांवां। चोरांनी 30,80,000 हात मारला। जाल्यार म्हापश्यांत 100 रुपयांची चोरी नोंद आसा। 473 चोरयांतल्यो सगळ्यांत चड केशी पणजी आनी कळंगुटे पुलीस स्टेशनाचेर आसात। दोन्ही पुलीस स्टेशनाचेर दरेकीच 77 चोरयो नोंद आसात। म्हणजे चोरांनी दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांक लुटपाचो धंदो सुरू केला। प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांक धंदो करपा खातीर सरकार 2 लाखां मेरेन रीण दितलो। त्या खातीर सरकारी कर्मचाऱ्याची हमी मागचे ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। पणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे 122वे जयंती सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो। रीण मागता तो प्रकल्प बरो आसल्यार वैयक्तीक हमीचेर रीण मेळटलें। सरकारी कर्मचाऱ्याचे हमीची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वास्को आनी म्हापशांय दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराचे जयंतीची कार्यावळ जाली। ओबीसी एसटी कॉर्पोरेशन निर्माण करता ते म्हणजे सरकारी गॅरंटर हो मागीर आसता बरोबर। आता सरकारी गॅरंटर जर मेळटा जाल्यार तुमचे मागीर कित्याक जाय आमच्या बँकेच्यान लोन घेवपाक जाता। त्यामुळे गव्हर्मेंटान निर्णय घेतला की 2 लाख रुपया पर्यंतच्या हाका सरकारी गॅरंटरची गरज ना। तुम्ही स्वताची गॅरंटी तुमच्या आवय बापायची गॅरंटी दिवन तुम्ही गोंयकार आसा हे दाखयलें आनी तुमचो प्रोजेक्ट सारको आसूंक जाय। योग्य वेवसाय करपाक तुमकां जे हे लागतले लोन लागतले हे लोन एकदां इन प्रिंसिपल त्या धंद्याक एप्रूव जातकच गॅरंटी खातीर आडकचे ना हाची वेवस्था आमी करता। आनीकूय प्रोएक्टीव स्टेप जे आमी घेवपाचे आसा ते घेतले। म्हाका दिसता एके वटेन रिजर्वेशन अन्य मार्गांच्यान समाजान उन्नती घडोवन हाडटा आसतना थोडीशी बाकीच्या अन्य लोकां कडच्यान एक पॉझिटिव्ह एक्शनाची आवश्यकता जी एक्शन हे सरकार घडोवन हाडपाचे प्रयत्न करता। बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करप, तांचे एखादो असो धम्मचक्र दिनाचो कार्यक्रम साजरो करप, महानिर्वाण दिनाचो कार्यक्रम साजरो करप इतल्या पुरतेच आमचे सगळे काम सीमित आसा काय कितें? इतल्या पुरतेच आमी सगळ्यांक मर्यादीत स्वरुपान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की जय म्हणपाक आसात काय कितें? हाचो विचार आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता। फाटल्या 3 वर्सांत वेगवेगळ्या धर्मीक स्थळांनी 151 चोरयो जाल्यात। ह्या केसींनी 700 जाणांक अटक केल्या। तातूंतल्या फक्त 3 केशींनीच दोशींक शिक्षा जाल्या। अजापाची गजाल म्हणल्यार 55% केसी पुलिसांक पुरावे सांपडनाशिल्ल्यान बंद करच्यो पडल्यो। 27 केशींचो तपास अजून चालू आसा जाल्यार 14 केशी कोर्टांत आसात। पळयात हो रिपोर्ट। 2010 वर्सा गोंयांत देवळां फोडपाच्यो खूब केसी जाल्यात। त्या उपरांत फुडल्या वर्सांनी तो आंकडो देंवत गेला। मात चडशे गुन्यांवकाराक धरप पुलिशेक शक्य जालें ना। 2010 सावन आतां मेरेन 151 धार्मीक स्थळांनी चोरयो जाल्यात। तातूंत देवळां बरोबर कपेलां आसात। 151 केसींत 2010तच 70 केसी जाल्यात। आतां मेरेन 44 केसी डिटेक्ट जाल्यात। 38 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यात। अजापाची गजाल म्हणल्यार फकत 3 केशींनी आरोपीक शिक्षा जाल्या।
20 केसींनी आरोपी सुटल्यात. कांयच सापडनाशिल्ल्यान पुलिसांनी 83 केसी बंद केल्यात. ह्या 151 केसींनी 2010 सावन आतां मेरेन 67 जाणांक अटक केल्या. तातूंतले फकत 6 जाणांक शिक्षा जाल्या आनी 28 जाण सुटल्यात. फाटल्या 3 वर्सांत ह्या चोरयांतल्यान चोरांनी 80,93,090 रुपयांची मालमत्ता फारायली. मात पुलिसांक आतां मेरेन 2,08,168 रुपयाच परत मेळोवप शक्य जालां. प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. भाजपाचे 21 आमदार आशिल्ल्यान पर्रीकार सरकार स्थिर आसा अशें समजूं नाकात. ह्या 21 आमदारांचे केन्नाय 12 आमदार जावं येतात तेन्ना गोंयांत गुंतवणूक करचे पयलीं मातसो विचार करात अशी शिटकावणी फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान उद्देजकांक दिल्या. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान गोंयचे गुंतवणूक धोरणाचेर घडोवन हाडिल्ले चर्चासत्रांत विजय उलयतालो. अजापाची गजाल म्हणल्यार हें चर्चासत्र उद्देगीक गुंतवणूक वाडोवपाचे नदरेन घडोवन हाडिल्लें. I strongly call upon the entire business community, the Chamber of Commerce which is present here, not to be taken up by the Chief Minister's dreams. See, he has got a brute majority with him. So you may be feeling that there is political stability. In Goa ke log ajeeb hai. 21 is not always 21. It can immediately overnight become 12. So in the view, in the background of all these games, we have set the maximum case law in the 10th schedule of the Constitution, the anti-defection law. So in the background of all this, I call upon each one of you responsible investors and businessmen to even advise the powers to be, especially the government, not to displace an existing economy. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.